मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमकां जेजू हेंच करूंक आपयता, मीठ जावंक आपयता. तेच परी आनीक एक इमाज दिल्या ती म्हणटा ती उजवाड, दुसऱ्यांक उजवाड जावंक. आनी आमी जाणा उजवाड खूंय काडूंक आसा जाल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय जाल्यार उजवाड जायोच. काळोखांत आमकां कांयच दिसूंक येना. आनी ताकाच लागून दुसऱ्यांक जीं लोक काळोखांत आसात तांकां उजवाड जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी कशी हेंच कोत्ता आसतना न्हू म्हाका ही एक काणी उगडास येता. एक दीस न्हू एक धाकटो भुरगो आपल्या घराच्या भायर रावून एक उंचयल्या माडयेर जनेलांतल्यान आरशांतल्यान तो एक आरसो घेवन सुर्याची किरणाची रेज न्हू ते जनेलांतल्यान तो भितर घालतालो, ते रिफ्लेक्शन. आनी अशेंच घालता आसतना एक मनीस ताका पळयता आनी म्हणटा, तूं हें कित्याक कोत्ता? आनी तो भुरगो म्हणटा, म्हाका हांव हें कोत्ता कित्याक त्या जनेलांत त्या रुमांत म्हजो एक धाकटो भाव आसा जो दुयेंत आसा आनी ताका सुर्याची किरणां मेळनात. ताका लागून हांव हें रिफ्लेक्शन घालतां. वय मोगाच्या भावान भयणो, आमकां दुसऱ्यांक आदाराची जावंक, दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात. हे घडये काणयेंत भुरगो आपले आरसो घेवन कोत्तालो आसलो, पूण आमकां आमच्या जिवितांतल्यान उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात.